माय चोय तेंक हाय म्हण ही मुगे यूट्यूब फॅमिली पाय चोय तेंक हाय म्हण सिलेंडर जाय तुमकां बुकींग केलें तुमी ये चोवपा चोय हॅलो हाय किशें आहाय तुमी आहाय बरीं हांवूय आहा बरें वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग केन्ना एशें कोन्न म्हणलो ना अशें वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग चुकोन म्हणटा हांव डायरेक्ट स्टार्ट कोत्ता कित्याक हांव इंट्रोडक्शनूय चडशी शूट कोन्ना आनी एंडींगूय चडशी शूट कोन्ना सो मुगे ब्लॉग गोंय येतकच हूंय मेट्टें हांवें शूट केलां यू नो हुंयचो दीस वॉट टायम ऑफ द डे तें आनी चोयना म्हाका एशें कोन्न टायम मेळना जावन शूट कोन्ना आहलें आनी टायम मेळटा जाल्यार हांव शूट कोत्तां ओके केन्नाय इवनिंग स्टार्ट जाता ब्लॉग ते भाशेन सो आयज स्पेशल ब्लॉग हो कित्याक आयज हांव एक स्पेशल रेसिपी शेअर कोत्तलें कित्याक आयज एक स्पेशल डे कितें आयज चोय क्यूट दिसता न्हू कितू क्यूट तो उगडो आसा तुमकां मिस्टर बीन हांवें तो ब्रावन टॅडी आहलो तो ते भाशेन ब्रावन टॅडी भाशेन दिसता चोवपाक हांव मुगे भयणीन केला कितू क्यूट हांवूच येयलें शूट करपाक म्हाका थिंग मेळ्ळो म्हळें हय दाखोवया यू नो आनी मातशें तुमगे भुरग्यांकूय एंटरटेन करया तुमगे भुरगीं बी चोयता हेजो ब्लॉग ओके सो हार्ट घायला चोय मुगे भयणीन so that his heart starts beating dak 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 अरे so grandparents day so मुगे grandparents नाय unfortunately तेंच बरोबर ब्लॉग करपा मेळपा ना म्हाका बट हे वदा आतां ते वदा हिंगा ना तो थिंगा हांव तेंगे फोटोज घातलें आनी तुमी सांगाय कमेंटां हांव कोणा भाशेन दिसोतें सपोज तुमकां क्लियरली दिसती पड जाल्यार हांवें ते आल्बम आहा चोय तेजेर वचून क्लिक केला ओके सो खबर ना तितू क्लियर दिसती पडटा जाल्यार आल्बमाचे आहले फोटोज आनी हांवें मुगे दोनूय ग्रँडफादरा चोयले बट दोनूय ग्रँडमदर्स चोयलो ना हांव ल्हान आसता मुगे दोनूय ग्रँडफादर्सूय एक्सपायर जाले आनी मोस्ट चड जाले आनी मुगे ग्रँडमदर्स हांव जावंकू ना सो हांवें केन्ना चोयलें ना तेंकां ओके चड क्लोज आहले मुगे मामागे पायच बरो सिलिंडर येयले सिलिंडर जाय तुमकां बुकींग केलें तुमी ते वोता गेले सो हांवें मुगे कितें सांगता विसरोलें सिलिंडरान म्हाका घुसपा येयलें चोय हांवें मुगे दोनूय ग्रँडफादरान चोयलां ओके चड क्लोज आहले हांव मुगे मामागे पायच बरो ओके हांवूय पाय म्हणटा तेका एंड चड मेमरीज हे कित्याक हांव मटर्नल सायडीन फर्स्ट ग्रँडचायल्ड तेका लागून सो चड 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 मोग मेळ्ळा म्हाका कळ्ळें मरे तुका तो आंत येयला सो हांव चड मोग मेळ्ळा म्हाका चड मोग मेळ्ळा ओके चड डिस्ट्रॅक्ट कोत्ता म्हाका न्हू सो चड मेमरीज हाय हांव ल्हान आसतना मामान म्हाका कितें घुसपता आयज हांव ल्हान आसतना मामान न्हू म्हाका बालवाडी घायलेलें बालवाडी जाणाय तुमी बालवाडी म्हळ्यार कितें आंत आहा जाल्यार खबर ना आंत वचनाय दिसताय चडशीं भुरगीं आंत तें प्ले स्कूल बी येयलें न्हू सो हिंगा आहलें आवला कडें थिंगा ओके हांव बायचे बरोबर वयतालें आनी येता आसतना हांव जायतें अशें कोन्न यम्मी यम्मी अशें कोन्न खाच्या घेवन येतालीं चडशीं आयस्क्रीम्स आनी म्हाका 2 घेता तो आयस्क्रीम आनी आनीक फावट उगडास आहा म्हाका केक कितें घेवन येताली कोणाय तरी बर्थडे आहली तो घेवन येता तो निसरोन पडलो आनी केकूय पडली ते म्हाका आजून उगडास आहा आनी मागीर खबर ना तेजे उपरांत कितें जालें तें बट तो उगडास आहा म्हाका आनी हांव तें फेवरेट आहलें यू नो आय मिस हिम सो मच जितले हांगे ग्रँडपेरंट्स आहाय तुमी कितू लकी जाणा तुमकां खबरो मारपाक मेळटा तेंचे बरोबर जोक्स मारपाक मेळटाय तेंचो मोग मेळटा चड लाड प्यार म्हणटाय ते तो मेळटा
जे कोणा ग्रैंडपेरेंट्स नाही ती जाणे how much we miss our grandparents, you know. So मागे ग्रैंडपेरेंट्स आले जावन तेंचे बरोबर ब्लॉगिंग करताले माय चोय तेंक हाय म्हण ही मुगे यूट्यूब फॅमिली पाय चोय तेंक हाय म्हण ही मुगे यूट्यूब फॅमिली चोय यूट्यूब फॅमिली आमगे ग्रैंडपेरेंट्सा कित केलां हें केलां तें केलां कोण दाखयताले बट अनफॉर्च्युनेटली नाही. सो आहाय ती आहाय हिंगा आहाय चोयताय ती म्हाका आनी तुमकांय चोयताय ती तुम केसो कॉमेंट घाताय ते म्हाका तुम कितू मोग दिताय ते म्हाका तुम कितू एश कोन ब्लेसिंग्स दिताय यू नो चोयताय ती मे बी ती मुगे फर्स्ट हें आसतली सबस्क्रायबर्स मुगे फर्स्ट व्यूवर्स आसतली यू नो ती हाली जा सगळे ग्रैंडपेरेंट्स आपल्या ग्रैंडचायल्डाक पयली सपोर्ट करता यू नो. सो ते भाशेन सो आय मिस देम सो मच. Happy Grandparents Day. Wherever they are, I know they miss me. They love me a lot. Okay. आणि तेका लागून आयज तुमकडे एक स्पेशल रेसिपी शेअर करतले आणि आय नो यू ऑल विल लव इट. तुम ट्राय कराय ती रेसिपी. ओके. सगळे इन्ग्रेडियंट्स बी हांव थिंगा शेअर करतले. सपोज हांवें ते हें दाखयलें ना जाल्यार मसाला हांव ते इन्ग्रेडियंट्स बरोवन घातले. ओके. आनी तुम कितको ग्रैंडपेरेंट्स डे सेलिब्रेट करताय तेंय सांगाय म्हाका. ओके. आनी तुमगे कितू जाणां एक ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स आहाय तेंय सांगाय. अशें जायते जाणां कितली ओल्ड जावन तेंगे ग्रेट 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 ग्रैंडपेरेंट्स आसताय यू नो. यू आर द लकीएस्ट. येस यू आर. आनी तेंक विश कराय तेंक हग कराय तेंक बरें हाच्या बी कराय स्वीट्स. ओके. बरें मोग कराय तेंचो. आनी आतां फोटोज चोयले तुमी चोयले कोणा भाशेन दिसता हांव सो आतां हांव ती रेसिपी शेअर करता. ओके. सो आयज आमी मटना ग्रेवी करताय. हें मटन शिजयलां कुकरां. ओके. आनी मागीर डायरेक्टली आमी एड करतली ग्रेवी करता तेन्ना नातर चड वोगोतयत न्हू शिजय नासता आमी ग्रेवीन घायल जाल्यार तेका लागून शिजयले तें. ओके. कितको कोताय ती दाखयता. दवरल्या हांडी गॅसीचेर तापोवपाक आनी हो मसाला मामान वांटलोलो तो एड करता. ओके. आनी दुसरे ड्राय मसालाज पयलीं आमी ऑनियन्स घातली कातून बी दवरलो आहा. चोय हितू ते 4 ऑनियन्स आहाय न्हू 4 ऑनियन्स. ओके. ते पयलीं आमी भाजतली ऑनियन्स एड करता. ओके. मागीर सुर्क पाटा सगळें मागीर तेल घालता. ऑनियन्स राफली चॉप आनी तेल ऑनियन्स एश को भाजपा जाय. ओके. एश को जातकच मागीर हांव ते ड्राय मसाला एड करता. हल्दी पावडर रेड चिली पावडर आनी कोरिएंडर पावडर आनी करी पावडर एड करता 3 टेबलस्पून अशी. ओके. पोतयानो आहा ते मिक्स करया. मागीर 1 टेबलस्पून असो हें जिंजर गार्लिक पेस्ट. मागीर मामान वांटलो आहा तो मसाला एड करता. ओके. मिक्स करया. बरा भाजपाचो स्लो हेजेर.
सो हे दोन्ही मसाला मिक्स करतकच कलरचे आनी मातशें भाजले आनी बरो येता कलर. ऑनियन्स बरे एशको भाजपा जाय. ओके, बरे कॅरेमलायज जाले जाल्यार आनी बरे टेस्टी लागता. सो आतां हांव तें मटन एड करता येता. मागीर हांव तें मटन एड करता. मटना ब्रॉथूय आनी मटन दोन्ही मिक्स. बरें मिक्स 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 करपा तें शिजोवपा दवरता. मातशें दाट जायन बी न्हू करी. ओके, धांपयता आनी दवरता शिजोवंक 15 मिनट्स अशें. मागीर चिल्लीज एड करताय. ओके, स्लीट केले चिल्लीज मिक्स करी. मागीर दाखयता शिजदी मातशें. इल्लेशें मीठ घालता आम आतां. मीठ घालून न्हू तेका. ओके, आनी मिक्स करता. बरो अरोमा येता. हांव रांदीत तेन्ना अशें करता. यम्मी. सो आम न्हू मॅगी बी गायनाय आमगे ग्रेवीन. अवॉयड करताय मॅगी. मिठाचेरू सगळें काम चलयताय म्हणटाय ते भाशेन. ओके, कितें हांवें जिंजर गार्लीक पेस्टूय एड केला. मागीर दुसरे मसाला आहाय तितून मीठ बी आहलें. मामान पेस्ट बी केलो तितून मीठ आनी सगळें आहलें. ओके, सो मॅगी आम चडशी ओन्ली 1% केन्नाय चुकोन घाताय. फुलां घाताय मॅगी बट ग्रेवीन न्हू. ओके, दाट जाल्या ग्रेवी. ये चोवपा चोय येयलें. हे दवरलें न्हू चोयना अशें बट यम्मी जाल्लें बरी. चोय चेंज केलो दवरलो दाखोवपा तुमकां. चोय मटना ग्रेवी. ये जेवपा येयाय तुमी. यम्मी जेवण रांदिलां जोलीना. बरें ग्रेवी केल्या. शीत बी मामान केलें. येयाय जेवपा. सारकें त्या वासाचे सारकी भूक लागली अशी. बरो स्पायसी आनी बरो स्मेल शाकोती स्मेल मटना. सो भूक लागल्या पावसूय पडना आनी चिकन फ्राय करपा दवरलां. चिकन जाल बगर जेवपा मेळपाना. आनी रायस जाला. सो रायस, मटना ग्रेवी आनी चिकन फ्राय आयस. ये जेवपा ये आमगे थिंग ये जेवपा. सो आतां हांव टेस्ट करता. ओके, यम्मी. सारकें तें वासान म्हाका भूक लागलेली. मटना ग्रेवी हांव थिंग कोत्ता मारलें मागीर म्हाका टायम मेळोना. जेता तुमी जेवपा ये. कितें स्पायसी जाल्या. म्हाका स्पायसी लायक जाता. तुमी ट्राय करा ही रेसिपी. ओके, हें सांगाय कशी जाता ती. चल मागीर रेसिपी सांगाय. ओके, आनी कॅश दिसो आयचो व्लॉग तेंय सांगाय. ओके, bye bye, take care, see you in the next vlog. Thank you for all the love and support. Bye bye. So I'm grandparents